गोंयांत कोरोनाच्यो केशी दिसान दीस वाडटात। हे स्थितीत सत्ताधारी भाजपाचे आमदार आणि पदाधिकारी करतात पार्ट्यो। मुख्यमंत्री लोकांक सांगता घरा रावा म्हणून। मांगोर हिल वाठारांत अँटीबॉडी टेस्ट करपाचे मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन। अँटीबॉडी टेस्टीत मनशाच्या शरीरात कोरोना व्हायरसा आड अँटीजेन तयार जाला जाल्यार कळटा खंय, म्हणटा मुख्यमंत्री। लोकांचे कागाळींकडेन अस्नोडा पंचायतीची आडनदर। पुलावयल्यान व्हांवता उदक, लोकांक आनी गाडयो चलोवपाकूय जाता त्रास। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। मांगोर हिलावेल्या लोकांक मोठी थाकाय मेळ्ळ्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मांगोर हिलावेल्या लोकांक कामार वचपाची मेकळीक दिल्या, पूण ते खातीर कांय अटी घातल्यात। पयलीं तपासून घेवचे पडटले आनी कामाक वचपाक सुरवात केले उपरांत कंटेनमेंट झोनापासून तांकां पयस रावचे पडटले। तेच बरोबर गरजेच्या वस्तूंची दुकानांय उक्ती करपाक मुख्यमंत्र्यान मान्यताय दिल्या। लॉकडाऊनाक लागून मांगूर हिल आणि जुवारीनगर वाठारांतल्या लोकांचे जेवणा खाणाचे बरेच हाल जाल्ले। ह्या दोनूय वाठारांतल्या लोकांनी बरोच तेंप वाट पळयली आनी निमणो तांच्या संयमाचो बांद फुटलो आनी आयतार दीस हे लोक रस्त्यार देविल्ले। सद्याक जेवणा खाणाचे बरेच हाल जाल्यात। दुसरे वटेन कमोन खातले जाल्यार पदराक काम ना। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कुठ्ठाळेचे आमदार एलिना साल्ढाना, दाबोळेचो आमदार माविन गोदिनो, वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा आणि डीजीपी राजेश कुमार मीना वांगडा बसका घेतली। पळयात। जेंका कोणाक कामाक वचूंक जाय आसत, जॉबाक वचूंक जाय आसत किंवा दुसरे कडेन वचूंक जाय, तांच्यांनी आपली टेस्ट करून घेवची। नेगेटीव आयलो काय त्या कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर सरचो आनी तेजी खंय तरी रावपाची वेवस्था करची। परत कंटेनमेंट झोनांत वयचो न्ही। ती तांकां आमी रिलीफ दिल्या। फाल्यांच्यान तेंच्यांनी ह्यो टेस्ट ज्यो आहा ह्यो करून घेवं येता, तांकां थंय जावन रिलीव करतले आनी कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर काडटले। दुसरी गजाल, कंटेनमेंट झोना भितरली सगळीं शॉपां जी गरजेची आसात, म्हणजे एसेन्शियल आयटम, ग्रॉसरी शॉप आसतले, फेर प्रायस शॉप आसतले, मेडिकल शॉप आसतले, दुधाचें दुकान, भाजयेचें दुकान, थंयची फूड चेन मेंटेन दवरतली आनी तांकां हे करून दितले, म्हणजे ओपन करपाक दवरतले। The people of the containment zone in Juarinagar, if they feel the need to be tested or they feel somebody has to be picked up for testing, that is where the person has to be brought. The solution should be they should be given the essentials to everybody. No, see, spreading is other issue, but first you look after them. अभी हमने डिस्कस किया हमारे अफसरों के साथ में, और जो भी मेजर्स लेने हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, पुलिस के लिए, उसके लिए मेजर्स लेने। मजगती थळावो नगरसेवक सैफुल्ला खानान कंटेनमेंट झोनांतल्या सगळ्या लोकांची तपासणी करपाची मागणी केल्या। हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, जेन्ना पळय अशेंच उरतलें जाल्यार म्हाका दिसना एक वर्स जाल्यार पासून हांवें लॉकडावन काडूंक हें जातलें म्हणून अशें। जें फास्ट जावपाक जाय जाल्यार हांव म्हणटा की टोटली कंटिन्युअसली एक लायनीन आमी घरां पळोवन चॅकअप करून काडलीं जाल्यार म्हाका दिसता जातलें, फास्ट जातलें। कलेक्टर, मामलेदार, पुलीस डिपार्टमेंट आपलें सारकें काम करता, हेंची कांय दोश ना। हांव प्रॉब्लम आसा तो हांगा आमचो गव्हर्मेंटाचो, आनी हितून चिंता घेवपा जाय ती आमची सीएम आनी हेल्थ मिनिस्टर। बहुत दिनों से यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है ना, लोगों आप दे रहे हो, राशन दे रहे हो, दाल दे रहे हो, चावल दे रहे हो, आधे लोगों को पहुँचता है तो आधे लोगों को पहुँच नहीं रहा है। तो यार तुम लोग क्वांटिटी तो बढ़ाओ कि लोगों को सबको मिले, सबका पेट भरे। मांगरान आतां 2 दिसां पयलीं कलेक्टरान कितें दिल्लें आमकां लोकांक, जाल्यार ते आमी हावस टू हावस पावयले। पयलींचे आमकां सारके पावनासले लोकांक, थोडे कमी पडला आमकां, पूण आमकां कमी पडला ते बरें आसा। पूण 2-3 दिसान 3 दिसान अशें एक फावटी हाडून तुमी केल्यार आमकां बरें जातलें। आमचे मातशे लोक मातशे शांत रावतले आनी चड रस्त्यार येवचे ना। गोवा 365 खातीर परवरेच्यान अमर चावरिया आनी मांगूर हिलावेल्यान चामचारी। पार्टी आणि हेर गजाली सोडूनच दियात। मुख्यमंत्र्याच्या म्हणण्याप्रमाण लोकांनी तांच्या शेजाऱ्यागेर लेगीत वचप टाळचे। पळोवपाक गेल्यार लॉकडावन अजूनय आसा, तशेंच 144 हे जमावबंदी कलम अजूनय काडूंक ना। पूण सत्ताधारी आमदार आणि पक्षाची पदाधिकारी पार्टी करतनाचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला। अशें खऱ्यांनीच घडलां आसत जाल्यार सर्वसामान्य लोकांनीच नेम कित्याक पाळप? खाशेल्या गोपांनी दिल्ले माहिती प्रमाण 5 जुलयाक कळंगुटेच्या उमता वाड्यावेल्या एका गेस्ट हाऊसात पार्टी जाली।
हे पार्टेक हाताच्या पोटार मेचपा इतलेच लोक हजर आशिल्ले. मास्क घालपाचे सोडूनच दियात, सोशल डिस्टन्सिंग लेगीत तांणी पाळूंक ना खंय. हो व्हिडिओ पळयात. भाजपाचो आमदार ग्लेन टिकलो मास्क घालून पार्टेचे सुवातेर वतना दिश्टी पडटा. थंयच्या लोकांनी टिकलोक येवकार दिले उपरांत टिकलोय कांय जाणांक हात दितना दिश्टी पडटा. दुसऱ्या एका व्हिडिओत भाजपाचो उत्तर गोंय उपाध्यक्ष आनी म्हापशेचो नगरसेवक फ्रांसिस्को कारवालो नाचतना दिश्टी पडटा. दुसरे वटेन मोर्जे खंय रशियन नागरिकांनी पार्टीचे आयोजन केल्ले. लॉकडावन अजूनय आसा, बार्रां आनी पब बंद आसात. अशें आसतनाय मोर्जेच्या एका पबात पार्टी जाता. पबात पार्टी चालू आशिल्ल्याचे कळटकीर थळाव्या लोकांनी पुलिसांक आफयले. पेडणे पुलिसांनी थंय धांव मारून पार्टी थांबयली बी. पार्टे खातीर हाडिल्ल्यो कांय वस्तूय पुलिशेन जप्त केल्यो, पूण पार्टी करप्यांक मात अटक करूंक ना. हे खातीर थळाव्या लोकांनी पुलिसांचेर बरोच फोग काडलो. पळयात. ऍक्शन घे ना. हां ते झाले. हां सर तुम्ही त्यांना कित्याक अरेस्ट करूंक ना. साहेबाक तुमचे सांगा सर. हेचेर आता एक्शन कितें म्हणून चालू म्हणजे तिसरी फावटी ना मास्क ना म्हणून तुम्ही सेफ राहा मास्क घालून. 144 सेक्शन इम्प्लिमेंटेड आसा आणि मॅनेजर ऑफ पापाजॉली रिसॉर्ट ह्या मनशान एनओसी घेवच्या शिवाय येदे व्हडले लोकांक पार्टी अरेंज केली. ड्यू टू कोरोना व्हायरस मोर्जे ह्या भागात ह्या वाठारात येदो व्हडलो क्रायम चालू आसा. ह्यो आमी जेन्ना 100 डायल केले, 100 आमकां कितें सांगले, कन्सर्न पोलीस स्टेशनाक डायल करा आणि डायरेक्शन या पोलीस येतले आणि ही पार्टी बंद घालतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराचो भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात हात आसा. देखून ताका मंत्रीपदावेल्यान काडून उडोवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. काँग्रेस म्हणटा पर्यटक गोंयांत येवन बेकायदेशीरपणान रावतात आणि ताका लागून सरकाराचो महसूल बुडटा. टीटीएजीन एका अधिकाऱ्या आड कागाळी केल्ली, पूण अजूनय ताची चौकशी जावंक नाशिल्ल्याचे काँग्रेसीचे म्हणणे. पर्यटन क्षेत्रातल्या बेकायदेशीर घडणुका खातीर काँग्रेसीन बाबूक जबाबदार धरला. काँग्रेस म्हणटा बाबूक ताचो वांटो पावता, ताका लागून सरकाराक महसूल मेळना अशें काँग्रेसीचे म्हणणे. एक सरकारांतलो मंत्री जो ह्या राज्याचो उपमुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री निर्लज्जपणान सांगता की गोंयांत 1,60,00,000 हे बेकायदेशीररित्या अनधिकृतरित्या हे गोंयांत रावून गेले. हे सरकार इतले निर्लज्ज जाल्ले आसा. जे पर्यटक आणि त्यांच्या बरोबर व्यवसाय करपी त्या भानगडीन सगळो हेका कमिशन मेळटा. असली बेकायदेशीर कृत्यां गोंयांत आमच्या मंत्र्याक खबर आसा. जी कंप्लेंट फायल केली ती नावा सकट हो जो अधिकारी आसा त्याच्या नावा सकट फायल केली. टुरिस्ट आणि ट्रॅव्हल असोसिएशन ऑफ गोवा टीटीएजी यांच्यानी कागाळ केल्या त्या ऑफिसराचे नाव घालून, पण अजून मेरेन तेचेर कारवाई जावंक ना. ही जी हॉटेलां गोंयांत चलता ती आमचो ट्युरिझम मिनिस्टराच्या मार्गदर्शनाचेर आणि त्याच्या आशीर्वादान ही हॉटेलां बेकायदेशीर चलतात. गोवा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी 30 जुनाक ट्वीट करता आणि सांगता
की गोंयांतल्यान 43 रिलीफ फ्लायटां गेली, जेतून इस्रायल, रशिया, फिनलँड, जर्मनी, फ्रांस, पोलंड, UK, USA, इटली, आर्मेनिया, बेलारस, युक्रेन, मंगोलिया, स्वित्झर्लंड या देशातले हे पर्यटक गेले. तितून 9040 एडल्ट आणि 105 इन्फंट्स हे आपणाच्या मायदेशी गेले. सीएमान कितको सांगलो आणि हो आंकडो कितको जालो, पण हे लोक खंय रावताले, हे खंयच रजिस्टर ना, बेकायदेशीर रावपाक गव्हर्नमेंटाकडे हेचो आंकडोच पयलो नासलो. तो पर्यंत गोयच्या ह्या पर्यटन क्षेत्रान मंत्री म्हणून बाबू आजगांवकर आसा, तो पर्यंत गोयच्या पर्यटनाक गोयचे पर्यटन फक्त रसातळाकूच वयतले ही आमकां खात्री आसा. त्या खातीर मुखेलमंत्र्यान जाता तितले बेगीन गोयचो पर्यटन मंत्री मनोहर आजगांवकार हेका त्या पदा वयरसून काडून उडोवचो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावारिया. आता घेऊया एक लहानसं व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडली खबरो. मांगोर हिलावेल्या कंटेनमेंट झोनात अँटीबॉडी टेस्ट करतलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिला. एकाद्रो मनीस कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आसत आनी ताच्या शरीरात कोरोना आड झगडपा खातीर एंटीजन तयार जाल्लो आसत जाल्यार एंटीजन टेस्टीत कळटा अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. मांगूर हिल कंटेनमेंट झोन करून 53 दीस जाले. ह्या दिसांनी थंयच्या लोकांचे जेवणा खाणाचे बरेच हाल जाले. लोकांनी बरोच तेंप वाट पळयली आनी निमणो तांच्या संयमाचो बांद फुटलो. कंटेनमेंट झोनांतल्यान तांकां भायर काडपाची मागणी हे लोक करीत आसात. एंटीबॉडी टेस्ट अशी आसता की ती केल्या उपरांत म्हणजे एंटीजीन डेव्हलप जाल्या काय ना, म्हणजे ताका कदाचित आमी जशें म्हणटा की ताजी पॉझिटिव्ह आसा काय नेगेटिव्ह आसा हें कळटलें. बट ताज्या शरिरांत ज्यो एंटीबॉडीज क्रिएट जावपाक जाय कोरोनाच्या व्हायरसाच्या बद्दल ज्यो क्रिएट जाल्या काय ना हें कळटलें. आनी ताज्या उपरांत म्हणजे तो सहसा म्हणजे जर 10 दीस कंप्लीट जाला, आमी तशें म्हणटा पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत एक 15 दीस जर जावन गेले आसत जाल्यार तो सहसा दुसऱ्याक व्हायरस स्प्रेड करूंक शकना. ते पळोवपा खातीर कारण एट फास्ट थंयसर जवळपास 8,000च्या पेक्षा चड लोक आसा. आमी 2,000च्या पेक्षा चड टेस्टिंग केल्या. कोमॉर्बीड आसलेल्यांच्या सगळ्यांच्यो केल्या आनी अजुनूय कोण कोमॉर्बीड कंडिशन जर आसा जाल्यार तेंची टेस्ट करपाची आमची तयारी आसा. कंटेनमेंट झोनांतल्या लोकांची कोरोना तपासणी करात. वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान मुख्यमंत्र्या लागीं आवाहन केला. तशेंच कंटेनमेंट झोनांतल्या लोकांचो जेवणा खावणाचो प्रस्न जाग्यार घालपाची मागणी ताणें केल्या. सेकंडली हांवें काल सीएमा सांजे फोन मारला आनी सीएमा सांगला की मंगोर एरिया वी हॅव टू मास टेस्टिंग. सीएम एग्रीड फॉर दॅट पॉयंट. आनी एक पॉयंट हांवें घाल्या, आनी 2 पॉयंट घाले सीएमा सांगला वन इज वी हॅव टू गिव प्रोविजन टू ऑल द पीपल इमिजिएटली. ही एग्रीड ऑन दॅट पॉयंट. And last point, I told the Chief Minister that Vasco, Murunga Taluka is given 4 MLAs and 2 ministers are there. So please give 1 minister for Vasco to look after, to help us in Vasco. And now even that point is agreed. दिवचल तालुक्यातल्या परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा बसका घेतली. हे बसकेक मयेचो सरपंच, दिवचलचो नगराध्यक्ष, भलायकी अधिकारी, मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी, उत्तर गोंय SP आनी हेर अधिकारी हाजर आशिल्ले. गांवकऱ्यांक फक्त तुम्ही कलेक्टराक इन्फॉर्म कर, गांवकऱ्यांक कंटेनमेंट झोन किंवा डिक्लेअर करपाची गरज ना, विड्रॉ करतो. 2 घरांनी 3 पेशंट पॉझिटिव्ह आहा. दोन्ही घरांचे होम क्वारंटाईन म्हणून स्टँबर त्या घरांतल्यान भायर सरूंक दिवं नाका. सायडीतले सगळे 100 लोकांचे टेस्ट केलो सगळे नेगेटिव्ह आसा. त्या दोन्ही घरांचेर होम क्वारंटाईन होम क्वारंटाईन बोर्ड लायला त्या दोन्ही घरांचेर आनी गांवकऱ्यांचो कंटेनमेंट झोन मायक्रो कंटेनमेंट क्लियर कर. लॉकडाऊनाक लागून खूप त्रास जाता तेन्ना आमकां थोडी मेकळीक दिवची, फातर्पेच्या माडेमळ वाठारांतल्या लोकांनी मागणी केल्या. मी कलेक्टरान कितें ऑर्डर काडली कंटेनमेंट झोन करपा खातीर. हिंगा आमगे हिंगा थोडे हे मेळ्ळे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तर आमचो वार्ड हितून कंटेनमेंट झोना येयनासतना आमगे हिंगा लॉकडावन केला, रोड ब्लॉक केला. आमच्या लोकांक त्रास जाता. आनी पुलीस कशें आयकना, तेंची ऑर्डर कोण दिली, ऑर्डर तेंगे एक सांगता आनी तेमी केले एक. हेजे खातीर हेजेर कोण तरी कितें तरी हें करपा खातीर आमी आतां प्रॉब्लेम म्हळ्यार भरपूर प्रॉब्लेम जाले. कुंकळकरांनी बुधवारच्यान मार्केट उक्तें करपाचें थारायलां. आज ओपन जाल्यार आमकां बरें दिसलें.
पूण आमकां बंद 8 दीस आसून आमकां खूब त्रास जाले. अशें जालें की लोकांची कामां दिवपाचीं उरलीं, बरें खाणा जेवणाक मातशें प्रॉब्लेम जालो आमकां. आनी हेजे पयलीं एक बंद आशिल्लें तें आमी लोकांक सगळ्या सपोर्ट करपा लागून आमी एक केली सगळ्यांची. पूण आतां अशें जालें हेजे फुडें आसता अशें बंद हें जालें जाल्यार आमकां खूब फुडें त्रास जातलो. तळावलेच्या लोकांची फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत कोरोना तपासणी जाली. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया, रमेश नायक रावत, महेश गोवेकार आनी कृष्णा नायक. अस्नोडेच्या मदल्या वाड्यावयलो पूल कोयरान भरला. ताका लागून पावसाचें उदक पुलापोंच्यान सारकें वचना. चड पावस पडलो काय हे उदक रस्त्यावयल्यान व्हांवूंक लागता. ताका लागून थळाव्या लोकांक आनी गाडयो चलोवप्यांकूय बरोच त्रास जाता. हे विशीं तांणी पंचायतीक कळीत केला, पूण पंचायतीन अजून मेरेन कांयच कारवाय करूंक ना. दर वर्सा पावसात हीच परिस्थिती आसता अशें थळाव्या नागरिकान सांगलें. पोरूं शाळेक वचपी एक चेडूं हांगासर पडलें. पंचायतीक ह्या विशीं कळीत केल्यार ते म्हणटात हें आमच्या कार्यक्षेत्रांत येना. पळयात. At Asnora, Modlawado, very close to the Asnora bus stand. This is a culvert which is on the main road, and for the last 10 years Panchayat is not taking interest. Now the PWD and people who pass here get wet, and the water splits, and all the dirt come from from Kailash Nagar, and it's a very big problem. We need your help, Lord. Sir, can you please come and see this place? So this is what's happening here, and this is how the split went. And now there's no rain, and there's less water. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आम आदमी पार्टीचो गोंय निमंत्रक एल्विस गोमसाक दक्षता खात्यान आफोवन व्हिल्लो. मंत्रिमंडळांतल्या 2 मंत्र्यांनी एकामेका आड भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्ले. हे विशीं ताणें एसीबी कडेन कागाळ केल्ली. ते फाटभुंयेर सोमारा ताका आफोवन व्हेल्लो. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार आनी बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबोन कांय दिसां आदीं एकमेकाचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्ले. तशेंच 40 आमदार भ्रश्ट आशिल्ल्याचो आरोपूय जातालो. हे फाटभुंयेर चवकशी करपा खातीर सोमार दीस एल्विसाक आफोवन व्हेल्लो. तुमकां खबर आसतली गेल्ले फावटी बाबू आजगांवकार आनी मायकल लोबो एकमेकाचेर चार्जीस घाली करप्शनाच्यो. तर तेच स्वता जेन्ना म्हणटा तेन्ना देर इज सम ट्रूथ इन दॅट अशें आमी हांकां इन्वेस्टिगेट कर म्हटलेलें. तर ताणें आज म्हाजो स्टेटमेंट घेतला ताचेर आमी जे कंप्लेन घेतलेली, आनी वी एक्सपेक्ट की फुडें ते आतां इन्वेस्टिगेशन करतले म्हणून. चार्ज ऑफ करप्शन मेड बाय अ मिनिस्टर against all of them, including himself, all 40 are corrupt. There was a counter charge made by Minister Michael Lobo that Babu Asgaonkar is corrupt. When the responsible officers, ज्यांच्यानी oath घेतला to uphold the constitution, uphold the rule of law, तेच स्वतः जेन्ना corrupt म्हणटा तेन्ना it has to be taken cognizance. Goa is one of the most corrupt states among all the states of India. You go through the CAG report. Comptroller Auditor General is a statutory authority, constitutional functionary. ताणेच कितले ताशारे मारले यांचेर. They don't want to take cognizance. That is the reason again we are saying they want to run away from the assembly without discussing. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचो प्रकल्प आमच्या माथ्यार कित्याक? विलेजर्स एक्शन समितीन प्रश्न केला. फायदो दुसऱ्या राज्याक आनी ताचे वजें आमच्या माथ्यार, हे बरोबर न्ही. मुख्यमंत्र्यान आमची बाजू विचारांत घेवन हो प्रकल्प रद्द करचो अशेंय हे समितीन मागला. एकूच रेल्वे रूळ आसा जाल्यार इतलो त्रास जाता. 2 रुळां जातकीत कितलो त्रास जातलो? फकत शाळेच्या भुरग्यांकूच न्ही जाल्यार गांवच्या लोकांकूय हाचो भरपूर त्रास जाता. रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण आमकां कसल्याच फायद्याचें ना, तेन्ना सरकारान हाचेर परतून विचार करचो अशें ताणें मागलां. So the initial survey was supposed to be held on the 2nd of July. Unfortunately, the people of the village were not informed well in advance. So now this survey has been scheduled for the 7th of July. We appeal to the Honorable Chief Minister of Goa, be with us, be with the people of Goa in their right for self-determination. Goa is not for sale. So we appeal to you, Honorable Chief Minister, this is a very, very special appeal to you on behalf of all Goans.
You have to stand by us. This is not about being with the Vedantas, Adanis or the Jindals. This is not about selling Goa to the highest bidder. 100 वयर गोंयच्या पंचायतांनी ग्रामसभांत तशेंच बॉडीन रेजोल्युशन घेतलो आहा की आमकां गोंयांत पोरसो नाका म्हण. तर म्हाका समजना जेन्ना लोकल बॉडीज आहाय त्यो सरकाराक ग्रामसभांतल्यान पंचायत बॉडी रेजोल्युशनांतल्यान आपणाक पोर्ट्स नाका म्हण सांगता तेन्ना हो गव्हर्मेंट फोर्सान हो प्रोजेक्ट हाडून आमचे गोंयकारांचे कितें घालतो. तर ह्या वेळार म्हजो सरकाराक आनी वेंचून काडलेल्या सगळ्या पंच सरपंच जावं ZD मेंबर्स MLA MPs तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आसा. ह्या वेळार सगळ्यांनी भायर सरचें, सरकाराक एक रिक्वेस्ट करचो आनी हो जो ओडशाचो जे प्रकरण चलता तें नाक म्हूण सगळ्यांनी एक आवाजान सरकाराक सांगचें. तर म्हजें आनीक एक पावट मागणें जी 7 तारखेक खरें म्हणल्यार हे आनीक डबल ट्रॅक आमच्या गांवांत आमकां गरज ना. आतां जेन्ना एकूच ट्रॅक आहा तेन्ना आमच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक कितले ट्रबल जाता. व्हडली वाट भोंवन तांकां घरा वचपाक पडटा इस्कॉलाच्या. घरा वयचे भाशेक ती कितें करतात ते पार्क केलेले आहा त्या ट्रेनीच्या पोंच्यातल्यान ती आपल्या घरा वयता. हें कितलें रिस्की. हे डबल ट्रॅक जालें जाल्यार आमकां कसलेंच फायद्याचें ना. कोल हाडलो जाल्यार आमकां कसलोच फायद्याचो ना. ह्या दुसऱ्याक लागून दुसऱ्या स्टेटीक फायदो जावपाक जाय जाल्यार आमच्या भुरग्यांचो रिस्कात जीव आमी कित्याक घालया. आमकां जेन्ना हितून कसलोच फायदो ना जाल्यार आमकां डबल ट्रॅक जायच कित्याक. हें सरकारान चिंतचें आनी हेज्या वयर फास्ट एक्शन घेवन आमकां हें नाकाच डबल ट्रॅक नाकाच म्हणून आमी सरकारा लागीं मागता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान इर्शाद शेख. गाडी चलोवप्याचो गाडये वयलो ताबो सुटून मुखावेल्या झाडाचेर धपको बसलो. 70च्या कोपर्डे वाठारांत हो अपघात घडलो. ह्या अपघातात 2 जाणांक मार लागला. उपचारा खातीर तांकां हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. वास्कोच्या भाजी मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांनी एकठांय येवन सोमार दीस मांगोर हिलावेल्या लोकांक भाजी वाटली. लॉकडावनाच्या काळात तांकां गरजेच्यो वस्तू मेळूंक नाशिल्ल्याची कागाळ हे लोक करताले. वास्को मार्केटांतल्या विक्रेत्यांनी सोमार दीस वेगवेगळ्यो भाजयो बॅगांनी भरून त्यो मांगूर हिलावेल्या लोकांक वाटल्यो. लॉकडावनाच्या काळात तांकां गरजेच्यो वस्तू वेळार मेळनात अशी कागाळ हे लोक करताले. लोकांच्या कागाळींची दखल घेत वास्कोच्या विक्रेत्यांनी मनीसपणाचे नदरेन ह्या लोकांक भाजयो वाटल्यो. PIN आमकां आपयलें आनी रिक्वेस्ट केलें कितें म्हणून आमच्या लोकांक भरपूर त्रास जाल्ले आसा तेन्ना मातसो तूं जाता कितें हेल्प कर म्हणटा आमी रोखडी मिटींग घेतली. मिटींग घेवन सोमती मागीर आमी उलयले. उलोवन मागीर आमी आयच्याच भाजी ऑर्डर केली. सकाळच्यान आमी पॅकींग केली. सकाळच्यान पॅकींग करून आतां पॅकींग जाली पळय सोमती आमी ही बॅगां हाडली. कितकी आहा ती बॅग? आसतली 820 850 आसतली. 800 कमी ना 800 वयर आसा आनी सगळी चड 5 किलोची वयर आसा. हे आतां कोणाक खंयचे हे आमचे वास्को भाजी मार्केट तर्फे सगळ्यांनी मेळून हे केलां. कितें कॉन्ट्रिब्युशन केलां. पयशे काडून सगळ्यांनी मेळून डोनेशन काडून सगळ्यांनी आमी हे आमचे वास्को भाजी मार्केट तर्फे आमी दिल्ले आसा. आनी सगळ्यांत पयलीं आमी आमचो वास्कोचो PI हेजी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हेणें आमकां आयडिया दिली. लोकांक त्रास जाला मातशें लोकांक हेल्प कर म्हणलें. भाई आतां 1 म्हयनो वयर जाला आनी लॉकडावन जाला मांगरान. तशेंच आमकां खूब जाणां कडेन आयकलां तांकां भरपूर प्रॉब्लेम आहा. तांकां भाजी प्रॉब्लेम जाता. ग्रोसरी जावं हे ते भरपूर कितें प्रॉब्लेम जाता. आनी आमकां अशें लागलें की बाबा आमी वास्को भाजी मार्केटान तांकां लागून कितें तरी करपाचें. आनी हेच आमी फुडें सरून भाजी मार्केट वास्को भाजी मार्केटान तांकां आयज आमी भाजी प्रोवायड केला. आनी अशेंच आतां वास्को सपोज कंटेनर झोन खंय आहा ताका लागून वास्को भाजी मार्केट सदां फुडें आसतलें ह्या काम. इधर 4-5 दिन पहले पूरा ग्रोसरी सभी लोग को आया था लेकिन उसमें से थोड़े लोगों को कम पड़ा है एक साइड के मतलब एक 60-70 पीसेस. तो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं और जो हमारा हेल्प भी कर रहे हैं सभी गवर्नमेंट की थ्रू से और थोड़े म्यूनसिपाल्टी भी हेल्प किया हमारा. म्यूनसिपाल्टी का ग्रोसरी भी हमें मिला और गवर्नमेंट का मिला था लेकिन थोड़े से कम पड़ गए. मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सर वो भी जितने बचे हैं और थोड़े घर आप थोड़ा उनके लिए भी थोड़ा हेल्प कीजिएगा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान श्यामचारी. दिवचले हाऊसिंग बोर्डातल्या भुरग्यांक खेळपा खातीर खेळा मैदान ना. खेळा मैदाना खातीर पालिकेन जागो पळोवन दवरिल्लो पूण आज फाल्यां करीत खेळा मैदानाचें काम अजूनय पुराय करूंक ना. देखून हाऊसिंग बोर्डातले भुरगे चाळवल्यात. 20 जानेवारीक खेळा मैदानाच्या कामा खातीर बुनयादी फातर घालपाचो आशिल्लो पूण कांय कारणाक लागून तें जालें ना.
उपरांत भुरग्यांनी वचून हे विशीं पालिकेक निवेदनाय दिली, पूण तांची आयज मेरेन दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे शुभम शेटयेन सांगले. आमच्या हावजिंग बोर्डाचे यूथ जे आहा आज आमी एक बरो इनिशिएटीव घेतलो आनी झाडां लावपाचो आमी कार्यक्रम करत. जवळ जवळ 10 झाडां आमी लायिल्लीं आसा आतां सद्या पर्यंत. आनी कितें म्हणून सांगूंक म्हटल्यार आतां सद्या आमी हांगा ग्रावंड जो आहा पळय आमी खेळटा हांगा सदां आमच्या हांगा करीत ना म्हटल्यार 200 घरां आहा. सो सगळे भुरगे हांगा जाता खेळपाक, पूण हांगा सारको ग्रावंड ना खेळपाक. सो आनी पळोवंक गेल्यार आमी जो आमचो हावजिंग बोर्डाची जी कमिटी आहा मागीर आमचे हावजिंग बोर्डाचे जे भुरगे आहा आमी मुन्सिपालिटी वयता मागीर हावजिंग बोर्डाची जी कमिटी आहा तेंच्यांनी लेटर सुद्दां दिल्ले तांकां जी हांगालो हावजिंग बोर्डाचो ग्रावंड आहा तो मेनटेन करपाचो आनी वयल्यान डेवलपमेंट आहा जे भायर फेन्सिंग घालपाचें मागीर जे क्लिनींग आसलें ते सगळें आमी ऑलरेडी तांकां बरोवन दिल्लें, पूण अजून मेरेन कांय एक्शन घेतलेली ना. तेंच्यांनी ऑलरेडी प्लॅन काडलेलो आसा, पूण आमचो अजून तेंच्यांनी एक्चुअली 26 जानेवारी फावंडेशन स्टोन घालून तयार करपाचो म्हणून रेडी केल्लो, पूण अजून मेरेन कांय जाल्लेलें ना. हेजें भुरगे हांगा येतात, हें तुमी पळोवंक शकता खडपा बिडपा भुरगे हांगा पडटा, इंजर्ड जाता. पूण जे भुरगे हांगा हावजिंग बोर्डाचे सगळे हांगा येता भुरगे खेळपाक, ना म्हटल्यार 25-30 भुरगे आसता, पूण खेळपाक मेळना हांगा सारकें. मजगती हावजिंग बोर्डातल्या सैम मोगी भुरग्यांनी एकठांय येवन खेळा मैदाना कुशीक वेगवेगळी रोपां लायली. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.